नमस्कार. कोरोना व्हायरस चड जाल्ल्या कारणान सबंद भारतभर अस्वस्थताय निर्माण जाल्ली आसा आनी ही अस्वस्थता कंट्रोल करपाचें काम सरकाराचें आसा. कालूच विदर्भ ह्या भागात कसो कंट्रोल करता हें माननीय मंत्री नितीनजी गडकरीन आपल्या भाशणांत कार्यकर्त्यांक संबोधून केल्ल्या भाशणांत सांगलां. तातूंतल्यो काही गजाली जर गोंयांत आमी निर्माण केल्यो जाल्यार कितलोसोच कोरोना व्हायरस कोविड-19 कंट्रोल जावपाक आमकां मदत जातली. हातूंत ताणें वेगवेगळे हॉस्पिटलां तयार करप, त्यानंतर नवे ऑक्सिजन प्लांट्स कशे तयार करप, त्यानंतर ज्यो ऑक्सिजन गाडयो आसा इमिजिएट हेल्पा खातीर गाडयांनी ऑक्सिजन बसोवप, इमिजिएट मनीस जर गावचो ना जाल्यार ताचे खातीर कितें करप, त्यानंतर जे कितें रेट लायता ताजे विशीं ताणें सांगलां. रेमडेसिवीर त्याचेर कंट्रोल कसो करप, वखदां कंट्रोल कशी करप, हें सगळें तातूंत डिटेल तो उलयला. आनी त्याच बरोबर हें करता आसतना लोकांक मदत कशी करप, जे गरीब लोक आसा तांकां रेशन आनी बाकीची सगळी मदत, जे मेल्ले कुटुंब आसा तांकां मदत कशी करप, हें सगळें डिटेलिंग तो उलयल्लो आसा. म्हजो मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट की ताणें हें सगळें आयकुचें आनी तातूंतल्यो ज्यो गोश्टी हांगा फॉलोअप करून स्पेशली जी मदत मेल्ल्या लोकांक करप, जी मदत गरीब कुटुंबां आसा तांकां करप, जे ऑक्सिजन आशिल्ले गाडयो तयार करप, त्यानंतर ऑक्सिजन प्लांट तयार करप, त्यानंतर बाकीच्यो ज्यो इमिजिएट आमकां हॉस्पिटल बेड्स वाडोवपाक जाय ते वाडोवप. कारण तिसरी जी वेव आसा ती कशी येतली हें जेन्ना सेंट्रल लेवलाक खबर ना तेन्ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्यानूय आनी सरकारानूय आनी हेल्थ मिनिस्टरानूय तातूंत लक्ष घालपाची आवश्यकता आसा. हें भाशण तांणी ताचें आयकुचें जेणे करून तातूंतल्यान ज्यो बऱ्यो गोश्टी आसा आनी गोंयकारांक जर ताचो हेल्प जाता जाल्यार नक्कीच ताचो फायदो घेवन आमी मुखार वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीरूच ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता आसतना लोकांक आमी कशी हेल्प करतले हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. आज गोंयची परिस्थिती पळयत जाल्यार रेमडेसिवीर सारक्या इंजेक्शनाक आमकां पत्र घेवन गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचचें पडटा आनी तातूंत खूब वेळ वता आनी तितल्यान तो ऑक्सिजन लेवल जर पेशंटाचो देंवलो जाल्यार आनी प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाता. त्यानंतर आनी एक गोश्ट थंय डिस्कस जाल्या ती म्हणजे आफ्टर कोवीड कितें कितें करपाक जाय तेंय इम्पॉर्टंट आसा. कारण कोवीड जालो आनी तातूंतल्यान भायर सरलो म्हणून जालना. आफ्टर कोवीड ज्यो गोश्टी आमी करपाक जाय त्योय करपाक जाय. एक कीट 60,000 हजार रुपया पडटा अशें ताणें म्हटलां. 60,000 हजाराची कीट दिवप गव्हर्मेंटाक परवडटली काय कितें हेंय पळोवचें पडटलें. आनी त्यानंतर जर ती परवडना जाल्यार आमी ताचे खातीर कितें करपाक जाय, लोकां खातीर कितें करपाक जाय, गरीब जनते खातीर कितें करपाक जाय हाचेर आमी करपाक जाय. त्या शिवाय ऑस्टेरिटी मेजर्स आमी घेवपाची आवश्यकता आसा अशेंय ताणें म्हटलां. प्रत्येक कडेन खर्च जो आसा तो कपात करपाक जाय. नाका आशिल्ली कामां, नाका आशिल्ल्यो गोश्टी मुखार व्हरपाक जायना हेंय तांणी नमूद केल्लें आसा. ह्यो गोश्टी तकले मुखार दवरून जर मुखार केलें आसत जाल्यार तिसरी जी वेव येता ती वेव आमी कंट्रोल करूं शकतले. सगळ्यांत म्हत्वाचो जो गोश्ट आसा ती फायझर कंपनीचें जें इंजेक्शन 10 ते 18 वर्सां खातीर काडलां आनी त्यानंतर आतां परत 2 वर्सां ते 10 वर्सां पर्यंत अशें 2 स्टेजींनी हें इंजेक्शन येता. हाजी शहानिशा हेल्थ डिपार्टमेंटान बेगिनात बेगीन घेवची. कारण गोंयची जर लोकसंख्या पळयत जाल्यार आमकां तें शक्य आसा. फक्त आर्थीक विवंचना आसपाक जायना. त्या खातीर ऑस्टेरिटी मेजर्स ह्या आतां बसून तांणी चालू करपाक जाय. ऑस्टेरिटी मेजर करता आसतना सगळ्या गोश्टीचो सारासार विचार गव्हर्मेंटान आनी फायनान्स डिपार्टमेंटान करपाची आवश्यकता आसा. आनी ही थर्ड वेव येवचे पयलीं ल्हान भुरग्यांक सुद्दां वॅक्सिनेशन कशें दितले हें पळोवपाचें. ताणें म्हटलां नितीनजी गडकरी ही वेव आफ्टर ऑगस्ट चालू जातली म्हटलां. आनी सगळे सायंटिस्ट किंवा IIT खरगपूर
हांणी म्हटलां की ही वेव सादारण सप्टेंबराच्या आसपास येतली म्हणून, आनी ती जर वेव आयली जाल्यार ती कितले दीस उरतली हेंय कोणूच कांय सांगूंक शकना. आनी त्या खातीरूच ताजी तयारी करपा खातीर आज एका मंत्र्याचो हांवें स्टेटमेंट वाचलो की वी आर रेडी फॉर थर्ड वेव म्हणून. म्हाका हांसपाक आयलें, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर वी आर रेडी फॉर थर्ड वेव म्हणून म्हणटात. जर सेकंड वेवूच तुमचे कडेन जायना, वॅक्सिनेशनूच दिवपाक तुमचे कडेन जायना, आजून सिनियर सिटीजन वॅक्सिनेशन घेवपाचें उरल्या तुमकां लागून, आनी तूं म्हणटा थर्ड वेव वी आर रेडी म्हणून. वॉट इज दीस? अशी फटिंगपणां मुख्यमंत्र्यान आनी सरकारान आनी तांच्या मंत्र्यांनी करचे न्हय. हांव रिक्वेस्ट करता मुख्यमंत्र्याक, तांणी युनियन मिनिस्टर नितीनजी गडकरीचें भाशण आयकुचें आनी तातूंत ज्यो बऱ्यो गोश्टी आसा त्यो फॉलो करपा खातीर तांकां जर कितें ऑपोजिशनाची मदत जाय जाल्यार आमी सदांच तांकां मदत दिवपाक तयार आसा.